ऑफ ABUP. This is in the DNA of RSS. कळ्ळें न्हू. सो हेंची धमकोवपाची आयडियोलॉजी हेचे पयलीं सुद्दां तुमच्यांनी कॅम्पसान पयला. इन झेवियर्स कॅम्पस ऑल्सो दे हॅव डन द सेम थिंग. Their entire politics runs on threatening students, disrupting the peace and harmony of the campus. तो ह्यो विशय केन्ना जाल्लो तेन्ना आमच्यांनी मेमोरंडम सबमीट केल्लो वायस चान्सलरा कडेन आनी वी ऑल्सो प्रोटेस्टेड अलॉंग विथ द वुमन सेफ्टी इशू. आनी मेमोरंडमान आमी स्पश्ट बरयल्लें की यू शूड बॅन ABUP इन कॅम्पस फॉर डिसरप्टीव बिहेवियर एंड अटॅक ड्युरींग कॅम्पस इलेक्शन. सो वायस चान्सलरान अजून कांयच एक्शन घेवंक ना. So we are feeling that Vice Chancellor and administration of Goa University are under pressure of Goa government because the same incident 6 महिने पयलीं जाल्लो. रातचे 1:30 ABUPचे कार्यकर्त्यांनी आमची गोवा युनिव्हर्सिटीची कॅम्पस आसा ती डिफेस केलेली. तेन्ना सुद्दां वी हॅड प्रोटेस्टेड आनी आमच्यांनी मागिल्लें की तुमी बेगीचे बेगीन कारवाई करात म्हणून. वायस चान्सलरान तेन्ना सांगिल्लें की आपूण पुलीस कंप्लेंट करतलो म्हणून. अजून पर्यंत वायस चान्सलरान तेजे अगेन्स्ट पुलीस कंप्लेंट करूंक ना. आनी ह्या इन्सिडंट मागीर सुद्दां वायस चान्सलर कांयच एक्ट करना. तो हे जे म्हणटा आमचे टिचर्स असोसिएशन दे आर रायट. खंय तरी कोणाचो दबाव आसा हेंचेर म्हणून हे एक्टूच करना. सो वाय ABUP, वाय द कार्यकर्ता ऑफ ABUP आर डुईंग दीस बिकॉज दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम समवन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन. अंडरस्टूड नो. सो NSY Goa कंडेम दिस एक्ट बाय ABUP एंड मोर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द युनिव्हर्सिटी. वायस चान्सलराचो स्वता तो डायरेक्टर आहा ताका धमकयता. वायस चान्सलर स्वता तो डायरेक्टराक दांडो घेवन थ्रेटन करता आनी वायस चान्सलर कांयच एक्ट करना. So Vice Chancellor should help his director, should file a complaint against the student. आता 15 दीस झाले, 10-15 दीस झाले, अजूनपर्यंत ताचे कांयच कंप्लेंट ना, कांयच एक्शन इनिशिएट जावंक ना. सो NSY Goa condemn this and we won't keep quiet because NSY Goa wants the campus to be peaceful and wants the campus to be secular. आणि ह्या स्टुडंटाक तेंच्यांनी बॅन करचो आनी हे संघटनाक कॅम्पसान बॅन करचो. आनी ह्याच कारणा खातीर वी हॅड प्रोटेस्टेड एस्टरडे 2 days बॅक की कॅम्पसान खंयच कॅमेरा ना. देर इज नो CCTV कॅमेरा, देर इज नो सेक्युरिटी गार्ड्स. सो हांकां प्रुफा खातीर काय पळोवपाक कांयच कॅमेराच ना. सो बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ सेक्युरिटी, बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ कॅमेरा, CCTV कॅमेरा, दीस थिंग्स आर हॅपनिंग इन गोवा युनिव्हर्सिटी. सो वी डिमांड फ्रॉम वायस चान्सलर की तुम्ही बेगीचे बेगीन एक्ट कर. अदरवायज इट इज युअर शोईंग क्लिअरली दॅट यू आर सपोर्टिंग द रुलिंग अँड यू आर सपोर्टिंग द RSS आयडियोलॉजी इन कॅम्पस. टिचर असोसिएशन प्रेस घेतला पण तेंच्यानी खंयच्यानूच ABUPचें नांव घेवंक ना. तुमी डायरेक्ट ABUPचें नांव घेतला. सो कित्याक लागून तुमकां तुमच्यानी आत्ताच कवरेज एक स्टोरी केला आनी भुरग्याचं नाव घातला. कोण तो भुरगो? शिरीश परब. शिरीश परब कोण? इज ABUP मेंबर. तुम्ही फायंड आउट करूं शकता. हे नाव कोण दिलं तुमकां? टिचरांनी दिला आनी टिचरांनी कंप्लेनान बरयला शिरीश परब. शिरीश परब इज एफिलेटेड टू ABUP and along with his associate he has done this ruckus. So we are against this ruckus and NSY Goa stand with the students of Goa University for the peaceful campus.